गाडयांवेलो रोड टॅक्स 3 म्हयने अर्दो करपाचो ऑटो ट्रेडर्स उद्देगाचो प्रस्ताव सरकार दोळे धापून पास करून मेकळो। सप्तकभरा उपरांत अधिसुचोवणी काडली। अधिसुचोवणी पूर्वलक्षी प्रभावान लागू। मात तो प्रस्ताव पास जाला तो पळयल्यार आनी कॅबिनेट नोटाचो आशय विशय पळयल्यार सरकारी पावंड्यार ताचो तिजोरेचेर बऱ्या वायट परिणामाचो अभ्यास जाल्लो ना। अभ्यास करूंक सोदतले अर्थ खातें सरळ बायपास। रोड टॅक्स 50% देंवोवपाची फायल अर्थ खात्या मुखार आशिल्ली। टॅक्स देंवयल्या उपरांत कितले लुकसाण जातलें ताची म्हायती अर्थ खात्यान मागिल्ली। गाडयांची विक्री वाडून सरकारी तिजोरेचेर लुकसाण भरून येतले काय ना ताची म्हायती अर्थ खात्यान मागिल्ली। अर्थ खात्याक म्हायती दिवची सोडून प्रस्ताव सरळ मंत्रिमंडळा मुखार। मंत्रिमंडळान प्रस्ताव पास केलो आनी शुक्रारा पूर्वलक्षी प्रभावान अधिसुचोवणी काडून मेकळे। अर्थ खात्यान क्वेरी काडिल्ली म्हूण येरादारी मंत्री उलोवन दाखयता। तांचें खंय तें नित्याचेंच, तांचे नजरेन तें बरोबर आसूये। फायनान्सान कितें पूण क्वेरी रेज केल्ली प्रॉब्लेम जातलो। Finance is within its right, whether it is a valid query or not. As it is, finance raises query for everything. It is a well-known fact. For what finance has not raised a query before this? Have they cleared anything straightforward? No. See, there is a total misconception about loss of revenue, even though it may be the opinion of the finance department. They have said no homework was done. I will say to the contrary, that the homework done by the finance department officials may not be adequate enough. The sale of vehicles is bound to increase, and in Goa the figures will speak for themselves end of December. So why is somebody in a hurry to condemn the move? It is a very sound move based on data available. It is a sound move after careful study of the financial situation. टॅक्स देंवयल्या उपरांत गाडयो खंय चड खपतल्यो आनी येणावळ येतली अशें सरकाराचे अदमासपणचे धावदर्शे गणीत। दाव्या बरोबर ठोस कसलेच आंकडे ना। येरादारी खात्याचे कॅबिनेटा मुखार अर्थशास्त्र आयकयात। लुकसाण कितले जातले हाचो अदमास घेवप, गाडयो कितल्यो खपतल्यो ह्याची अपेक्षा कितली दवरल्या ताचेर निंबून आसता। अर्थवेवस्था नकारात्मक आसता तेन्ना लुकसाणीचो अदमास लावप शक्य नासता। टॅक्स देंवयल्ल्यान गाडयो खपतल्यो ते वरवीं जीएसटींतल्यान कांय प्रमाणांत लुकसाण भरून येतलें। त्या उपरांत त्या गाडयांक लागपी पेट्रोल डिझेलाच्या खपांतल्यान सरकाराक व्हॅट मेळटलो। अशा निर्णयाचो आर्थीक लाव जातलो, मात येणावळ कितली येतली ताचो अदमास लावप कठीण। सरकार रोड टॅक्स अर्दो करता म्हूण ऑटो ट्रेडरांनी हवा केली। गाडयांचें बुकींग फुगलें आनी दसऱ्याच्या मुर्तार सरकाराचेर दबाव। सावंत सरकार पूर्वलक्षी प्रभावान दुसऱ्याच दिसा रोड टॅक्स अर्दो करून मेकळो। हावडी मोदी वचच्या आदीं मोदी सरकारान कॉर्पोरेट टॅक्स देंवयल्लो। कॉर्पोरेट लॉबीचे फावले। बाजारपेठेचेर परिणाम अजून दिसना। उपरांत व्हायब्रंट गोवा तेंकलें तशें गोंयांत रोड टॅक्स कपात। मोदी सरकाराच्या पावलाचेर सावंत सरकाराचे पावल। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार।